देवाचा नव्यान्यो मुझे आत्म्याची देवाचा नव्यान्यो मुझे मोत माका gadai maka vadoi maka bol maka atmyachi vyadevacha novyanyo muje पवित्र आत्मा आमचेर देवला ओळा देगरतीन आमकां हर एकल्याक आपोळता नहीं फादर बोना नहीं तुम्ही बगार पवित्र आत्मो हांगासर आमची काळजां बदलूंक तो आमकां आतां येता आपोस्तल सुरुले क्रिस्तांवचे येदोळ पर्यंत सांता भक्त एका वेळार ते खोटे आसलेले फातकां सांपडलेले भासांत सिरकून आसलेले सुटका दिलेली पवित्र आत्म्यान हांव इतल्या फातकां सांपडून आसलोलो खोट्यांतलो खोटो फातकी हांव एक घातकी फादरी जावन आसलोलो हांव एक ते सरमारीक सांगतलो जिविता एक सारखे करतालो आनी सारखे आसलोलो पवित्र आत्म्यान बळ दिला आज प्रामाणीकपणी तुमच्या मुखार उब्या रावूंक लोकां तशें करा म्हणटालो मनीस पूण जिवीत दुसऱ्यांच हिपोक्रेसी कपटपण म्हजे थंय बरोवन आसलेलें तें जावन आसलें अडखळ म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा त्या अनुभवाक वय थंयसर त्या जुगात बाछाव केल्यार 2 वर्सां कश्टलो आनी क्रमेण मेठांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या दिवन बदलूंक कुमो केलेली त्या पवित्र आत्म्या मागतना आमचे सांगात आसा सायबीन माय ती आवय आमची आमी सोर भुरगीं हो अनुभव मेळ्ळेले तिका जाय देखून सुरल्याक एक गज माते संगाता ती आसलेली आनी ती मोदेगात आसतना पवित्र आत्मो देवलो ती आशेता तुमी आनी हांव हो अनुभव जोडच्याक म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तो अनुभव मेळच्याक आनी मेळ्ळेल्या येदोळूच आनी की गुंड थारान मेळच्याक ती आशेता तर तिचो आधार मागून सांगाता बोडव्या गब्रियेला सांगाता तिका आमी मान करया नामान मोरये कुरपेन बोरलेले सर्वीस तुझी सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो संता मरे धबाचे मये अमोप्यां खाते कर आता आनी आमच्या मनाचे कळे आमेन ह्या कडेन हांव मागता कितें हांवें दिवचें न्ही पवित्र आत्म्यान म्हज्या मुखार उलोवंक जाय देखून तुमच्या सर्वांची मागण्याची गरज आसा तुम्ही सगळ्यांनी मागोवंक जाय देखून हांव तुमच्या मुखार येता दिंबेर पडटा तुम्ही सगळ्यांनी तुमचो हात मुखार धरून म्हज्या खातीर तुम्ही भक्तीपडी मागात Praise the Lord. Praise the Lord. देव बरें करून मागल्याक वायब्रेशन म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवांत जाता तुमच्या मागण्याचो पवर तुम्ही सगळ्यांनी भक्तीपणे मागला आता ही मागण्याची रीत आता 12:25 जाली आता आमी जेजू सक्रमेंत हाडटा केन्नाय आवरेत येतना आमी न्ही म्हजे इंटेलिजंट न्ही म्हज्यो डिग्र्यो न्ही हांव शिकलेले न्ही बायबलांतले पूण जेजू आमचे कडेन उलोवंक जाय जेजून उलयले आमचे काळीज मन परिवर्तन जाता कितलें एडवायस दी कितलें गायडन्स दी तो बदलना पूण जेजू बदलिता आता हांव जेजूक हाडटा
जेजू हाडटा पयलीं उबें रावचें जेजू सक्रामेंत दवरतना हिंबेर पळोवन बापा नामान तुका गीत गावचें उक्तीपणी जेजूक आतां आमी स्वागत करया आमच्या मुखार जेजू आमच्या काळजाळे उलोवंक आमचे स्वर अडखळे पयस करूंक आनी आमकां माय लॉर्ड माय गॉड म्हज्या आस्म्या म्हज्या देवा अनुभव दिवच्या की आतां बापा नामान गीत गावया. हांव फवोनय तरी जेजूक आतां दुंपयत आसतना सांती मात्रेंद्रच्या बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक हांज बुडव्यांचे खांब तें दुंपोवचें हांव फवोनय तरी म्हाका भाग फोव केला. ह्या कडेन दुंपयत आसतना तुमची सोर मागणी ह्या दुंपाच्या दुवर स्मोक दुवर कशें वयर येता तशें आमची सोर मागणी वयर वचूंक मागया आनी बापाची कृपा आमचेर देवोवंक मागया. दुंपयतना मागात तुमचे बसोत खंयचे बंदपासान तुमी आसात खंयचे पिडेशिणें तुमी कश्टातात खंयचे गरजो तुमकां जाय ह्या कोणा खातीर तुमकां मागोवंक ह्या कडेन उडास येता तशेंच कोणा मागता म्हणून तुमी बसयला त्या सोरवां खातीर मागा. म्हजे कडेन सुमार लोकां येदोळसो उपकार मागला मागच्याक त्या सोरवांक हांव जेजूच्या पांया लागीं दवरतां. हांगासर येयलेल्या सगळ्यांक हर एकल्याक जेजूच्या पांया लागीं आमी दवरता. त्या घडये काळजांत जेजू कडेन तूं माग. आमी एक जण फादर आनी 18 जण टिमाचे आसा तशें कारवार दिशी 9 फिरगजनी इंटरसिटी ग्रुप आसा. आमी संगाता मेळोवन घेवन आमी ह्या अबुधाबी गांवाक संदेश सारतना आमकां मेळलो हो संदेश माय लॉर्ड अँड माय गॉड सांत थॉमासाचे. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा हो अनुभव एक्सपिरियन्स आमकां सगळ्यांक हांगासरल्या सगळ्यांक आमकां जेजू फोव करता. तर हे अडखळी कसल्यो सगळ्यांक आमकां अनुभव जाय पूण अडखळ्यो कसल्यो आतां आमी आयकूया जेजून सांगच्या उतरांनी. सर्वेस्परा तुजी शुभवता पवतरी परगोटूंक म्हजे वूंट आनी काळीज नितळ खरे आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान बरो. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. वेची पुताची ओपारी तो बापाय सस्या आयल्या वेळार ताका ताणें पोटलून धरून बापायन घेतल्या वेळार माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स जालोलो. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा अनुभव जालोलो. तूं आनी हांव
वेची पूत आणि वेची जू तर कशी आम्ही पाठ येऊचे आता आम्ही ऐकूया लुकास एवांजेली chapter 15 verses 11 तावन तेनरासा 11 तावन उपरांत जेजू तांकां सांग लागलो एका मनशाक दोग भूत आसले तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणे बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली चड दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपल्या आस्त मदीं पुरा विकलें आनी मेळ्ळो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो ताचे लागीं आसले सगळें होगडावन खाबा जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो तो वळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत सांपडलो तो वळ आपल्या हातांत कांयच नासतना व्हड कश्टांत तो सांपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एका भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेताभाटांत दुकराक सोरोवंक धाडलो दुख आनी कांवच्यो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना शेकी ताका बूद आयली शेकी ताका बूद आयली आनी आपणा इतल्या म्हणालो म्हज्या बापाच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां म्हज्या बापाच्या घरांत कितलेशे मनीस खावन जेवन दादोशी आसात आनी हांव हांगा बुकेन मरतां हांव आतांच उठोवन म्हज्या बापा ससी वेता हांव आतांच फाल्यां न्ही एका म्हयन्यान न्ही आतांच उठोवन म्हज्या बापा ससी हांव वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरुद्ध हांवें वचून पाप आदारले देवाचे आनी तुजे विरुद्ध वचून हांवें पाप आदारले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय ससी फाटीं भायर सरलो अशें तो उठलो आनी आपल्या बापा ससी फाटीं भायर सरलो अशें तो पूत घरांत पयस आसतनाची ताका बापायन देखलो ताचे काळीज चुरचुरलें ताचे काळीज चुरचुरलें धांवून वचून पुता ताणें वेंग मारली धांवून वचून ताणें पुता वेंग मारली आनी ताचो उम्मो घेतलो तोळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरुद्ध पाप आदारले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही पूण बापूय आपल्या साकरा आपूण सांग लागलो वेगी वसा आनी आसल्यातलो उत्तम जगलो ताका नेसया ताच्या बोटाक मुदी घाला आनी पांयां मोचे घाला सोरपेसे पाडको हाडून मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया कित्याक हो म्हजो पूत मोन पावलो तो आतां जिवंत जाला हो म्हजो पूत मोन पावलो पूण आतां तो जिवंत जाला चुकोवन गेल्लो तो आतां फाटीं मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो देवाचें उतर हें बसात हो वेळ आयकूनचो बरो न्ही दनपारां जेवणाचो वेळ 12:30 नाका म्हळ्यार पटांत चिरकी चिरकी जावंक जाता नाका म्हळ्यार आवय हो वेळ 12:30 1 जाताना आयकूनचो वेळ न्ही आनी तशें अड जाताना 2 अड जाता आसतना कितें दनपार जेवण मात आज हॉलिडे मात 8 पडचो वेळ है ना हय जाल्यार तुमी आज वचो
फाल्यां जावन गेल्या पुरो रे तेरेक आनी ना पळया तशें जाल्यार तुमी येयल्यात ह्या दनपरा वेळा बघता येयल्यात कित्याक तुमकां सगळ्यांक आशा आसा माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स मेळचा हय न्हू हांवें जिवीत होकडारले भशेन हांव देदेस्पद जाल्यार थोडे आसात हय न्हू थोडे देदेस्परांत आसात थोडे दुखांत आसात थोडे बेजारांत आसात हय न्हू आसात सगळे एक ना एक तराच्या कश्टांनी आसा प्रेज द लॉर्ड बेजार करनाका ते प्रेज द लॉर्ड मध्ये म्हणचे दोन रिती एकय दावा करगा न्हूचे आनी एक खंय मोत चंचल जाता आसतना मोत चंचल म्हणटा न्हू मायंड इज वॉन्डर एक आमची मोत अशी खंय टिकेट नासतना खंय पावती टिकेट नाका पळय टिकेट नासतना आत्तां बसल्यार इंडिया भोंवता गोंया भोंवता मँगलोर भोंवता बायलेगेशन भोंवता भुरग्यां अशें भोंवता टिकेट नाका ती कुळी नांगा आतां हांव म्हजी मोत गेली सायकोलॉजी प्रमाणे 16 seconds concentration power 16 seconds 17th second your mind is gone poop गेलें सायकोलॉजी प्रमाणे आनी भुरग्यांक 4 seconds within 4 seconds your child is gone off 4 seconds गेले कानुडीला आनी गेले अशें केलें 4 seconds आनी गेले आनी immediate 4 seconds आनी आमकां वडांक 16 seconds 16 minutes न्ही 16 seconds देखो 16 seconds आनी आमची मोत देखून हांवें मदें मदें प्रेज द लॉर्ड म्हणचें तर कोणी पयले पटी आयली की ते प्रेज द लॉर्ड तुमकां म्हणून सवय ना म्हणनाका पूण जागे जाय मात्र फोर्स करना आय नेवर फोर्स एनीबॉडी तुका हात वयर करूं ना करनाका तुका प्रेज द लॉर्ड म्हणनाका तुज्या काळजांत माग देव मान कळ्ळो प्रेज द लॉर्ड आणि दुसरे हांगा मस्कती पळयले पूण मस्कत नाईट विजील आसलेले रुवी आसलेले सलाल आसलेले देखून आखी रात आसलेली म्हाका सो आय हॅड अ लॉट ऑफ टायम टू गो स्लो एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन परत एक्सप्लेन पूण हांगा पळय वच पळय ती हांव वच पळय ती म्हाका सांगला 2 o'clock म्हणले मागीर आमच्या एक लाईनच्यान गेला 2:30 म्हणा 2:30 आउट स्टील इफ यू आर बॅटिंग डिक्लेअर आउट तू बॅट करता जाल्यार डिक्लेअर्ड आउट तशें म्हणून मात म्हाका टायम मात कॉन्शियस जाला पूण बेजार करनाका हांव बेगीन फास्ट गेल्यार म्हाका राव भैया तेंचे हात करून मात फादर राव थांब बेजार ना म्हाका न्हू कळ्ळें ना समजलें तुमकां ओके प्रेज द लॉर्ड माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स करच्या की फर्स्ट अडकळ जावन आसा कितें अडकळ कितें चिंता तुमी म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा अनुभव करच्याक ते एक्सपिरियन्स मेळच्या फर्स्ट अडकळ खंयची फातक सुमार जाणां सांगले म्हाका करेक्ट हुशार तुमी फातक अय्या फातक म्हळ्यार कितें बाबा रावा फातक म्हणटाना कुमसार येयले कुमसार हांव 8.5 वर्सां कुमसाराक वचून आतलो आयकले हांव 8.5 years हॅड नॉट गॉन फॉर कन्फेशन कितें जाणा तुमी हांव भुरगो आसतना फर्स्ट होली कम्युनियनाकी म्हाका बेतेली सिस्टर कुमसा जावन शिकयलें फादर बा हांव पातची तुमच्या बेसा म्हाका दिया कुमसा जावन 1 म्हयनो जालो 3 म्हयने जाल्यार 1 म्हयनो 3 म्हयने जाल्यार 1 म्हयनो 6 म्हयने जाल्यार 1 म्हयनो बैपाड शिकलो बैपाड कुमसा जाल्यार 1 म्हयनो जालो आनी सिस्टरान 4-5 शिकयले म्हाका सिस्टर बैपाड शिकलो माय बायचे उतर आयकूना फोटी मारल्या हाती मागणे सोमा करू ना अळसाय केला करू ना सांगचे आले कित्याक आमचो फादर गोम्स म्हणून आसलो भयंकर स्ट्रिक्ट भयंकर आनी सिस्टर बॅकग्राउंड रावता वचून जाय कुमसारा स्कुलाक तेचे फादर असे वचून तुम्ही घालचे फादर बाबात की तुमचे म्हाका ते कुमसा 1 म्हयनो जालो 4 पाय पाडपात का माय बायचे उतर केला फोटी केला करू ना सांगचे फादर 3 मानवरी मुंडरे म्हणटालो खुश तुझी कुमसा जाले ते म्हजे कुमसार आसलेले 8th जाले 9th जाले 10th तुमचे कंपल्सरी कुमसा जालो 10th जावन हांव एफटी कॉलेजी गेलो ते कितें कुमसार हय्य केला करू ना ते कितें कुमसार कुमसा जावचे बंद केले कुमसार वचूं ना कुमसार वचून कित्याक वचूंक जाय
कुम सारा किती जाऊंक जाय ज्या बागड्या डायरेक्ट चूक मागले जाय ना देव ऐका नाही हा किंवा पाद्री कडे किती जाऊन पाद्री पहिले पातकी आमचे वडले ते म्हाका डाऊट हांव ते करून फादराक वचूं ना फादर काही मागीर सांगल्यार आतां चिंता कुम सारा सांगले फादराक मागीर फादर म्हाका शी पळयल्यार या काही शर्मावर सांगल्यार ओ बोना पुढे अशें येऊ देव नाका कुमसार करचे गोंयचे बंद जाले एक कुमसार बाई पाड पातका सांगची ती बाया आट केलेली हा शिकलेली 4 पातका शिकले ते सांगची एक सांगच्या एक नेक्स्ट फादर म्हणजे चड पातकां करतात तिसरे म्हणजे सवाल देवाकडे डायरेक्ट सांगला जायना देव ऐकायना बुक्स नाही कुमगारा येतालो ते करून कितें पातकां गेल्यार कुमगारा पयले जेजू म्हाका बुक्सी हा तूं घेता येतालो डायरेक्ट कुमगारा कुमी हांव येतालो कुमी घेतालो ते फादराक कळले म्हज्या मायक सांगले माय गे तुजो पूत कुमसारा गेला नंगे मायने दिसताले पुता तूं कुमसारा वचना पयले पटी मारली वय गेल्लो माय गेल्लो थंय वचोना आनी एका फादराच्यान गेल्लो पटी मारली वचोना आनी पटी मारले मागीर माय कडेन जालें माय कुमसारा कितें जावंका कुमसारा कितें जावंका माय शॉक कुमसारा कितें जावंका फादराक कितें कुमसा जावंका देवा कडेन कुमसा जाल्यार जायना माय कितें जाप दितली पाप माय कितें घडला पाप माय थंड रावली कुमसारा वचोना डिग्री जाली BEd जाले MA जाले 7 वर्सां 8 वर्सां शिकयतालो सेमिनरी गेल्या नंतर थंयसर आमकां सब्जेक्ट आसा कुमसारा विशयान बिशप बॉस्को पेना तुमकां खबर आसा बॉम्बेचो बिशप तो आमकां शिकयतालो बरें कन्विन्स केलें जायत कुमसा जायचे न्हू आतां फादर जावच्या गेला कितें करचें कुमसा जावचें सुरू केलें पूण 2 फातकां सावन बेन दिसतालें म्हाका 2 फातकां सांगच्याक बेन दिसतालें कुमसारा येतालो हांव पूण ही 2 फातकां सांगनाटलो ती म्हजी आज तुमकां उक्त्यान कुमसार जाता बघाच्या भावा भयणी ती म्हजी सेक्शुअल सिन्स लैंगी पातकां ती कशी सांगची फादराडे सांगना खरी आपले कुमसारा येतालो उरली वट्टी पातकां सांगतालो पूण ही 2 सेक्शुअल सिन लैंगी पातकां सांगनाटलो वर्द जाली फादर जालो तेन्ना म्हणे हांवें आतां मागणें केलें हांव वॉज अ हिपोक्रेट हांव एक पोटी शर्मार सांगतालो कुमसार जावंका पूण हांव ही 2 पातकां फादर जावन घेवन सांगूंक ना 5 वर्सां फादर जावन घेवन हांव सांगूंक ना ते फादर जावन बेन दिसतालें म्हाका नर्वस जातालो सांगूंक जाय मदीं घट्ट धैर्य करचें बरें धैर्य करचें बरें धैर्य करचें हांव ह्या फावटी सांगताच चुकून जाता थंय वयताना हांव नर्वस म्हाका देवा ही सेक्शुअल सिन सांगल्यार तो फादर म्हजे अशें कितें चिंतलो अशें म्हजें चिंता हांव कुमसाराक गेलोलो सांगनाटलो एक फावटी हांव हे एक्सपिरियन्स म्हाका न्यू लायफ मेळ्ळें म्हाका जोबे जिवीत मेळ्ळें हांव उपरांत म्हाका गेलो कुमसाराक आनी वचून घेवन पयले फावटी म्हज्या जिवितान रोडोन कुमसार जालो चड पातकां म्हजी सांगली लिपय नासतना सांगली आनी त्या घडये म्हाका एलर्जी आसलेले वॅनिश्ड डिसअपियर्ड आज म्हणजे ना म्हाका एलर्जी प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 आतां हांव 12 दिसा हेवटी 14 दिसा हेवटी कुमसार जाता स्टार्ट करचे पयले फादर येवजिनाक शिंच कुमसारा गेलो आनी दी मेर पूण सिट म्हणालो ना फादर आय वॉन्ट टू नील डावन म्हळे आनी हांव बरें कुमसार जालो आनी फादर येवजीन आमचो फादर ही वॉज सो टाच म्हाका पटलून धरले फादरान येवजिनान सान फादर ऑल द बेस्ट म्हणालो तो म्हाका उतर तेजो पर्यंत आयिल्लो रे तिरेक कोणीय म्हजे कडेन कुमसारा येवना बेसा मागोना तो पयले पटी मागची प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड न्हय म्हाका होगळीक जाय म्हण हांव तुमकां सांगता हांव प्रामाणीकपणे हांव कुमसार जाल्यार गॉड वर्क्स वंडर्स अँड वंडर्स इन आवर लायव्स आमच्या जिवितांत अजापा आनी अजापा जाता सिन्सियर हात थोडे इश्यूज घेता हांव म्हाका आसलेले बेन पयले फातक म्हळ्यार कितें जायत्यांक खबर आसना फातक म्हळ्यार कितें
थोडे म्हणचे म्हाका कुमसा जावं कळना कशें कुमसा जावचें म्हणून कशें जावचें हांव ते मागीर येता कुमसा कशें थोडे इश्यूज थोडे टॉपिक्स थोडे प्रॉब्लेम्स कुमसारांत आसलेले हांव घेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड फास्ट जायना मू फास्ट जायना मू इज ओके एम आय फास्ट शुअर थँक्यू फर्स्ट प्रॉब्लेम पातक म्हळ्यार कितें वॉट इज सीन केन्नाय जेजू म्हणटा जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना हांवें सांगूंक जायना तुवें भावा पातळ केला भयणी तुवें पातळ केला हांव सांगूंक जायना कित्याक जाणा ही गत म्हणजे शिकवण्या प्रमाणे 3 संगती आसूंक जाय एक व्हड पातळ आनी ल्हान पातळ जावच्याक थियोलॉजिकल आतां थियोलॉजिकल म्हणटा हांव थियोलॉजी प्रमाणे 3 पंक्ती उरूंक जाय 3 थिंग्स शूड बी देयर 3 थिंग्स तुम्ही ऐकले महापातक हूं पातक म्हणून ऐकला आता प्रत्येक मात पयस पयस जाला म्हणून ऐकायला घेऊन ऐकू ना महापातक म्हळ्यार बिग सीन मॉर्टल सीन यू हर्ड अबाउट दॅट आणि स्मॉल सीन विनियल सीन म्हणून ऐकला केन्ना एक महापातक मॉर्टल सीन जाता व्हड पातक जाता आणि केन्ना ल्हान पातक जाता केन्ना 3 संगती आसूंक जाय 3 संगती फर्स्ट इज फुल फ्रीडम खंयची तुवें ऍक्ट केलेले खंयची तुवें करणी केलेली फुल फ्रीडम आसून केले करूंक जाय सेकंड फुल नॉलेज संपूर्ण समजणी असलेले जावंक जाय आणि तिसरे ग्रेव थिंग्स व्हड संगती विशयांत जालेले जावंक जाय हांव 1-2 एग्जाम्पल दिता तुम्ही म्हाका सांगा हांव व्हड पातळ केलें ल्हान पातळ केलें म्हणून म्हाका सांगा कोणें जायत म्हणून सांगता कित्याक एवरीबडी शुड नो सगळ्या तुमकां खबर जावंक जाय हांव व्हड पातळ केला या ल्हान पातळ केला यू आर द जज तुवें तुका शिवे पळोवंक जाय रायट न्हू एग्जाम्पल दिता पळय एकदम चिंती हांव काळोखाचे 8 वरां वयचे वयता वोने अबुधाबी मुखला वयत्या येताना 4 जण म्हज्या आंगार पडतात एकल्यान एक तलवार गेल्या आनी एकल्यान चाकू गेल्या आनी एकल्यान ते रॉड गेला आयरन रॉड गेला आनी एकल्यान कितें बोर्ड गेला आनी म्हाका मारतात रातीक 9 वरां कोण नात काळोखा मारता आनी मारतात म्हाका काय जिशी मारून येयल्यात म्हाका हाय मारतात म्हाका कितें करचें कळना कितें करता एक फातर घेता आनी मारून सोडता एकल्या आनी एकलो मरता उरले ते धांवता हांवें मर्डर केलें ही करूं ना हांव व्हड पातळ केलें ल्हान पातळ केलें हांव मर्डर केलें हांवें मर्डर केलें व्हेरी गुड रावा आय कम टू नेक्स्ट ओके थिंक सगळें चिंतूंक जाय सगळें चिंतूंक जाय कित्याक सगळें तुमकां खबर जावंक जाय केन्ना व्हड पातळ केला ल्हान पातळ केला ओके नेक्स्ट हांव चिंत्या काजारी मनीस म्हज्या घोवाक हांव बायल म्हज्या घोवाक हार्ट अटॅक जाला आनी तो धडपडत्या हांव डॉक्टरशीन धांवता डॉक्टरशीन धांवता डॉक्टरशीन वचून डॉक्टर पडयता बेल मारता आनी डॉक्टरची बायल भायर येता अरे कितें म्हज्या घोवाक हार्ट अटॅक जाला डॉक्टर आसा ऑपरेशन करून पुरो जाला इज रियली टायर्ड तो न्हिदला आनी बायल म्हणटा ना डॉक्टर ना आनी फाटी येता आनी घोव मरता डॉक्टरच्या बायलेन व्हड फाल सांगली की ल्हान फाल्स व्हड पातळ की ल्हान पातळ तशी चिंतया हांव म्हजेड आसा आनी एक म्हजेड आसा म्हजो एक भाव म्हणटा फादर म्हाका अर्जंट एक 100 दिराम जाय आसलेले म्हाका एक 10 दिराम जाय आसलेले 10 दिराम हांव म्हजेड आसा ना बाबा म्हजेड ना म्हणटा हांवें व्हड फाल सांगली की डॉक्टरच्या बायलेन व्हड सांगलेले म्हजे व्हड फाल्स या बिग सीन और डॉक्टरच्या बायलेची बिग सीन डॉक्टरच्या बायलेची या डॉक्टरच्या बायलेची इट्स अ स्मॉल थिंग 2 दिराम कोण न्ही ताका आनी एकलो दितलो ती कळता की ना समजलें की ना तुमकां सी द डिफरन्स समा सारकें डिफरन्स करूं जाय डॉक्टरच्या बायलेन डॉक्टर आसा म्हण सांगलें तर तो येवन घेवन ताका वांचीत येता आसलो जीव वाचता आसलो व्हड कळना समजलें तुमकां ना समजलें तुमकां व्हड तिका पातळ पूण हाका 2 दिराम ताका ल्हान एकलो दितलो व्हड न्हू कळ्ळें तुमकां व्हड संगती विशयांत बिग ग्रेव मॅटर म्हणटात ताका ग्रेव मॅटर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हांवें दिलेलें म्हाका मारूंक गेल्यार फ्रीडम नासलेलें म्हाका फूल फ्रीडम ना कित्याक 4 जाण मारतात न्हू पातळकार मारलो ना म्हाका फ्रीडम आसलेलें
ना हांवें म्हजें सेल्फ डिफेन्स म्हजें आत्मरक्षण म्हाका रक्षण करच्या हांवें केलेलें देखून म्हाका वोट न्ही कळटा की ना समजलें तुमकां समजलें की ना सी द डिफरन्स सगळें कळूंक जाय पातक हांवें केन्ना केलां केन्ना करूं ना थोडे बडी कितें म्हणटात जाय तर म्हणून ओथान गेले म्हाका पातकांत ना सी द डिफरन्स लास्ट एक्झाम्पल दिता आनी कित्याक वेळ जाता आमकां देखून बेगी बेगी वचूंक जाय आनी तो टॉपीक घेवंक हा देखून लास्ट एक्झाम्पल हांव एक ग्रस्त मनीस एक गरीब मनीस 4 म्हयने ताका पगार पडोना 4 म्हयन्यान ताका पगार पडलो बायले भुरग्या धाडूंक आसा एजंटाक पयशे भरले आतां न्ही ते पयशे धाडचे आसा 4 म्हयन्यांनी तो 4 म्हयन्याचो पगार मेळोना 1 म्हयन्याचो पगार मेळ्ळा तो घेवन येताना हांव ग्रस्त मनीसाची पॉकेट चरता हांव ग्रस्त मनीस पूण ताची पॉकेट चरता आनी हांव धांवता हांवें चोरी केली है ना एक चोरी आनी एक हांव गरीब मनीस म्हाका 6 म्हयन्यांतल्यान पगार मेळोना बायल भुरगीं रडत्या कितें करचें कळ म्हाका देखून हांव सकाळ वचून सियाळ आतां सियाळ म्हण काडटा न्हू गांवांत ते थंड कोकोनट 4 ग्रस्त मनीस तो जाय तितले आसता का ताचे 4 सियाळ चोरता आनी विकता आनी 2 केजी तांदूळ हांगेन म्हज्या बायल्या भुरग्यांक घालता हांवें चोरी केली है ना चोरी गेली पोलिसांनी धरल्यार म्हाका भितर घालतात पोलीस धरले ते नांव म्हणटा पोलिसांनी धरल्यार बरें मारता कित्याक हांव गरीब मनीस आनी कितें बरो मारूं का म्हाका हांव गरीब मनीस म्हणून आनी बरें मारूं का चोरी केल्या चूक ती चूक ओ प्लीज डोंट मिस्टेक मी ओ पात्र नांगले पळय चोरी केली हा हय बरें जालें तो पात्र परत येवं हांव चोरी करूं सांगता आमकां परत यो म्हणून रे रे परत येवं तो हांव पात्र चोरी करूं सांगता म्हणून परत आपयतला ना ना तुजो रे चोरी ती चोरी हा चोरी पूण त्या ग्रेस्त मनशान त्या गरीब मनशांचे 3 वर्ष पगार पडले ताका वोट पातळ कळत की ना पूण हांव गरीब मनीस 4 ते सियाळ बोंडे चोरलेले वोट न्हय म्हाका पूण चोरी चूक ती चूक समजलें की ना तर 3 संगती खंयचे कडेन ग्रे मेळटा वोट संगती विशान फूल फ्रीडम म्हाका फूल फ्रीडमान करूंक जाय कोणें फोर्स करें तूं ताका ज्यूश मार नाजाल्यार हांव तुका ज्यूश मारता बायले भुरग्याक ज्यूश मारता तुवें ज्यूश मारच्याक न्हू कितें ना तुज्या बायले भुरग्याक ज्यूश मारता देखून तो मर्डर करता पिक्चर दाखयता पळया तो बरो रावता बायल वो मात्र गेलो भितर थोडे जावचे आसा पळया देखून अशें पळोवंक जाय कळटा ना तुमकां आनी संपूर्ण नॉलेज प्लॅन केलो जाय 8 वरां फादर येता तूं चेन घे तूं रॉड घे तूं कितें तूं चाकू घे एवरीथींग प्लॅन्ड केल्यार समजलें तुमकां फूल नॉलेज मेळटा समजलें ना कळ्ळो का तो तूं मी डिसायड करूंक जाय हांव म्हणूंक जायना अरे बाबा तुवें पातळ केलें तूं यो हा सुंदर यो ना यू हॅव टू जज तुजें चुको शेअर दे तुजें जिवीत तुवें चेक करूंक जाय खंयच्या वेळार पातळ केला खंयच्या वेळार पातळ हे थियोलॉजी प्रमाणे समजलें की ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बेजार आयली की पटल्यान बेजार आयली की ना एकांत हार्मोनिया पळया देवा आतां हांव पयस सरलो पळय एकांत हार्मोनिया मातशें कित्याक हांव जाणा वो टायम जेवचो वो टायम मात्र चिडचिड जावचो हांव जाणा देखून कॉन्सन्ट्रेशन करच्या 16 सेकंदांनी वत गेले देखून हा उबे रावया पळया देवा आतां हांव चड पयस सरलो आतां हांव फाटीं येता वेची पुताचें कंतार तें वेची पुत फाटीं येवचें
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बस जा बेजार करना का तुमका उठो बसो करता हम लोग सांगले 16 seconds only सिके कोंकणी येऊ गुत्ती अनटली कोणी असल्यावर उपकार करणे बेजार करना हात वर केला कोंकणी सांगायचे त्याने इंग्लिश सांगायचे हो कोंकणी अनटली त्याला सांगी कोंकणी कशी करताले दो कोंकणी अनटली असलेली कोणी आलं हात वर केला म्हणून कोंकणी सांगता कशी करताले इंग्लिश those who cannot understand Konkani at all, not even a word, please raise your hand. 1, 2, okay. I'll say for you some in English, okay? Okay? Don't feel bad, huh? So I realized, I observed because I am psychology student, I say have law. However, I can see, magi tumka sangto lo, third day inna healing ka chodare, kashe te concentration hai, kashe dode anta unuch amka kol hota to concentrate karta na only through eyes. आम्ही अंगा सरसताना सगळ्या पुढे इतिहास हा जांब एका टेक्शन किती फादर लांब झाले बोर झाले बंद कर फादर सकाळ सकाळ ते बैठक वॉच पहिला किती फादर तुमचं शर्मा लांब झाला बंद कर सोडू म्हणून म्हणजे असल्यारे बंद कर सोटा बंद कर सोटा त्या दिस ऑल साइन आम्हा घेऊन येतात तुमका बॉडी लँग्वेज विषय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अबाउट आई विल बी स्पीकिंग लेटर सो आई रियलाइज समथिंग इज हैपनिंग सो से आज थैंक यू फॉर रिस्पॉन्ड ओके आई विल से इन इंग्लिश आल्सो ओके देयर इज in sin there is a mortal sin and the venial sin. Three things should be there. Grave matter, it should be a big thing, not a small petty thing or a pin is fallen so I take that. No, should be a big thing like gold or big thing like I was giving example. Second, full knowledge should be there. It should be pre-planned everything. Okay? And third one should be there should be full freedom, not just force or somebody imposed, should not be. That's the first part I spoke about. Okay? Second, psychological. Psychological विचार पळोवचे तरी हांवें सायकॉलॉजी केल्या बरोबर आहे कितें केल्या उपरांत तुका चुरचुरे बघतात यू आर कमिटेड सिन एनीथिंग यू डू आफ्टर दॅट यू फील गिल्टी छा हांवें मरनो आसलें छा हांवें तशें म्हणून आसलें छा हांवें तशें करनो आसलें येस दॅट इज अ सायन दॅट युअर हार्ट इज सेइंग युअर कॉन्शियन्स इज सेइंग तुज्या कॉन्शियस सांगता तुवें चूक केल्या व्हेरी इजी टू फायंड आउट व्हेरी इजी भारी सुलभ हा खंयचेय करणे आता तू खंयचेय कितें करता केल्या नंतर यू फील गिल्टी आता हांव कॉन्शियन्स देर आर वेरियस टायप्स ऑफ कॉन्शियन्स म्हाका वेळ ना ताचे विशयी उलयना कॉन्शियस परमाने थोडे लॅक्स कितें केल्यार कांय पडना कितें केल्यार कांय कळूंक म्हणना कितें जाल्यार ओके एवरीथींग इज ओके एवरीथींग इज ओके नो 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 एवरीथींग नॉट ओके नो नो ओके तसं न्ही मुंचेरी आय गॉन टू कॅनडा इट्स ओके 2 years I live with my wife I get father this is my third wife it's okay what is okay Canada get long I preached in 4 places in Canada my God it's terrible I mean different culture altogether the whole culture to this rich is okay I'm living this is my not first wife this is the third wife म्हणतात ऐकलो आणि ते कधी झाले this is my second wife husband के not the first husband second husband fourth husband fifth husband it's not okay do you have peace of mind na Quebec on the retreat ditalo thai maka munta thai father ani pra second highest number of suicides in Quebec first where among the youth from 14 13 to 24 years 10 years gap on first is in France second highest in Quebec Canada suicides among the youth for elders that's not something not okay something is not okay किती समाना it's okay म्हणतात ते अंगुले ना ताच्या विशयान कित्याक ते कॉन्शियन्सी भुरगेपणांतूय ते फॉर्म जावचे देखून मागण्या मुखार देखून माय बाय आमकां वोट संतोश म्हाका तुमी आवय बापूय आसात युअर पेरेंट्स आर दे गायडिंग helping them to form their conscience form the conscience ताचे विशय उलयना I just talking about that important तुका आतां वेची पुताची पळया तो थंय गेलो आणि सगळे विभाडताना ताका चुरचुरे येयले कितें करता हांव समानू कितें केलें हांवें समाने हांव म्हज्या बापाच्या घरा जायते जण खाता जेवता पोळ घरा आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता सी दॅट गिल्ट
see that guilt works in the person. देखून ते guilt very dangerous. Most of our sickness is psychosomatic. आमची sickness म्हाकाच पडया ऍक्सिडेंट जावन त्या पार्टी घेऊन म्हाका कंचनो म्हणचे असलेले कंचनो म्हणची पीड असलेले सांगले सकाळी 11 टॅब्लेट्स दनपरा 11 टॅब्लेट्स नाईट 12 टॅब्लेट्स आय वॉज टेकिंग टॅब्लेट्स घेतालो तितले घेतालो कित्याक आमची सायकोलॉजी अशी आसा ते कुडीचेर परिणाम घालता. आज टुडे आय एम फ्री, नो सिकनेस, नो सायनस, नथिंग. ऑफकोर्स त्यांनी फिजिकल काही नाम लिहिता ना थोडे डॉक्टरने असल्यारे बेजार करनात. यू विल एग्री विथ मी बिकॉज आय हॅड अ डिस्कशन विथ द डॉक्टर्स. नर्स सांगे डॉक्टर सांगे वेरी टीर दिलेली लॉट ऑफ क्वेश्चन्स असे घालेले म्हाका. येस दे एग्री. मोस्ट एव्हरीबडी म्हणून ना हर एक म्हणून हांवें मोस्ट ऑफ आर सिकनेस आमचे जायती पिडा सायकोसोमॅटिक म्हळ्यार सायकोलॉजिकल मोती जावन आमच्या कुडीचेर परिणाम पडलेले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर सायकोसोमॅटिक जरी एकच दोन उडासोरचे एक थिओलॉजिकल सायकोलॉजिकल. गिल्ट जाता कितें गो बायलामध्ये मुगान आसा तुमी हे कितें उतर म्हळें आपणा गोवा तुजें म्हणूनच आसलेलें. छा येस दॅट्स वेर यू आर कमिटेड sin. नॉट बी बीग पळयता न्ही कितें व्हडलें व्हडलें उतर म्हळ्यार कितें जालें व्हडलें. बट दिस इज द थिंग. समजलें तुमकां? समजलें की ना? समजलें की ना? ओके. कुमसार कित्याक जावंक जाय? वाय शूड वी कन्फेस? कुमसार जाल्यार देवा कडेन डायरेक्ट कुमसार जायना. फादराच्या मागीर येता कित्याक कुमसार जावंक जाय? कुमसार जायना जाल्यार कितें जाता? कुमसार जाल्यार कितें जाता? आयका हां एक एग्जाम्पल तुमकां दिता हांव. म्हाका एक फादरान सांगलें तुजें सांगनाका म्हणून. हांवें सांगलें काणयो सांगूं नाका नीज जाल्लेलें. मुगेल्या बापायच्या व्हडा भावाची धूव बापूले म्हणटा न्हू व्हड बाबा हाची धूव डिग्री जावन सिस्टर जावंक गेले. आरे कशी आमकां डिग्री जावन सिस्टर जावंक गेला. हायो व्हेरी गुड. सिस्टर जावंक गेला डिग्री जावन ग्रॅज्युएशन जावन सिस्टर जावंक गेले. सडन डिसिजन सिस्टर जावंक गेले. आनी बॉम्बे बँड्रा आसा पळय त्या होली क्रॉस सिस्टर्स आसा पळय होली क्रॉस ते आसा हेल्थ सिस्टम ताका जॉईन जालें. तेन्ना हांव बॉम्बे सेमिनरींत शिकता ब्रदर. आनी शिकून पुरो जालें भारी खुशी. सिंगिंगान बारी हुशार. स्टडीज आर वेरी गुड वेरी गुड. इन स्टडीज शी जॉइन द कॉन्वेंट. वी आर वेरी हॅपी राईट एवरीबडी इज हॅपी. म्हाका ब्रदर तुमची बहीण भारी हुशार स्टडीज हुशार सिंगिंग ऑल राउंडर वेरी गुड जालें. जावन ताका नोविशिएट म्हण आसा. नोविशिएट म्हळ्यार ते मुदी मेळचे लोभ मेळचे म्हण आसा. इट्स लायक ऑर्डिनेशन. इट्स लायक ऑर्डिनेशन. ते थर्सडे आसलें. संडे गेला हांव मेळना ताका. पळोवन आयला सगळें अरेंजमेंट जाला. गांवची सकट येवन च्या घे टिकेट. थर्सडे ताची ऑर्डिनेशन ताका मुदी मेळचे. थर्सडे ब्रेस्तारा दीस कितें येता आसतना हे बेड्डा बांदून गेला. पांयांक हातांक बेड्डा बांदून गेला आनी बळ मारता गिरजो करता पिसोडता केस पीस केला. मेंटल ब्रेकडावन पिशे. थर्सडे ऑर्डिनेशन. थर्डे ताका लोभ मेळचो आनी वेन्सडे मॉर्निंग तकले सोमाना. शॉक. बेगीन गांवांत फोन केलें तुमी येना का ते म्हाजो बरें ना ताचे वर्द पाटी गेल्या. आनी कितें सांगचें घरा ताचे माय बाबांक कितें सांगचें? तांकां सांगलें तुमी येना का तिकेट कॅन्सल करा ताची वर्द मात पाटी गेल्या आनी एक म्हयनो आसतरी तुमकां कळयता. गांवांत फोन केलें आनी ताका व्हरून नायर हॉस्पिटल बॉम्बे सेंट्रल थंय एडमीट केलें. एडमीट कर 23 days त्या हॉस्पिटलांत ताका मोतीर येता आसतना वायलंट इज सो नॉट वायलंस अबाउट तुजी ती कान उडोवचे बेटांनी कपडे कान उडोवचे आनी बुरशें तूं करचें देखून डॉक्टर कंटिन्युअसली इंजेक्शन दितालो. कंटिन्युअस इंजेक्शन सेडेशन 23 days. डॉक्टर चार्ल्स MD सायकियाट्रिस्ट तो ताका ट्रीट करतालो. म्हाका तेन्ना डॉक्टर सांगलें 23 days मात मोतीर येताना ब्रदर तुवें MPhil केला सायकोलॉजीन कावन्सिलिंगान तुका खबर आसा कितकी ताणें मोती तुजी येयला. समथींग शी हॅज केप्ट इन हर मायंड. जस्ट आस्क. हांवें ताका सकाळ स्लो विचारूंक लागलें कितें जालें. पयलें सांगो तयार ना. मागीर लास्टा म्हणालें हांव एक व्हड चूक केलेली आसा. कितें जालें पयलीं हांव कॉलेजी येता आसतना एका हिंदू चेड्याच्या मोगार आसलेली. कोणाकच खबर ना.
मोगार आम्ही असलेली आणि तो क्रमेण क्रमेण चुकलो मजो मोगार जालो आणि म्हणालो पळय गो खाजा जाल्या उपरांत आमी कुडीन एक कोटची न्हू गो आतां कुडीन एक कोटल्या जायना निसारलें म्हाका आनी आय गेव माय बॉडी टू हर म्हजी कूड ताका दिली आनी उपरांत कोणाकच खबर ना आनी तो म्हणालो एक पडी दिली न्ही गो आनी कितें जालें आमी काज जावची न्ही कशी तवळ आमी कुडीन एक कोडूंक लागल्या आनी एक दीस म्हाका कळ्ळें हांव प्रेग्नेंट म्हणून हय जावली हांव तेचे भशेन बाबा हांव प्रेग्नेंट तो म्हणटा ना खाज जावचें जायना म्हाका जात हांव हिंदू तूं क्रिस्तांव देखून एबॉर्शन करया आनी तो कोणाकच खबर नासतना एबॉर्शनाक आपणून गेलो घरा सांगलें हांवें म्हज्या मामाक येता म्हणून कोणाकय खबर ना आनी ते भिरांकूळ राती गांव आसलेली थंयसरी इंजेक्शन दिवन ते एबॉर्शन केलेलें अयो टॉरेबल इट्स अ टॉरेबल एक्सपिरियन्स यमकोण फाटी आयली त्या चेड्यान सोडलें म्हाका कितें करूं हांवें तसो रियल जेन्युइन मोग केल्लो रियली तसो मोग केल्लो पूण ते चेड्यान म्हाका विश्वासघात बिट्रेड मी हांवें एकल्याच चेड्याक कूड दिलेली आनी एका दादल्याक हांव कशें कूड दिवं खाजा जावन आनी एका दादल्या सांगात हांव कशें ताच्या सांगात जेवूं नाका म्हाका हें जिवीत पूण हांव सिस्टर जावच्या गेलेली पळया देखून हांव सिस्टर जावच्या गेलेली हे म्हज्या मोतींत म्हाका चिंतताले जीजस पोकीन दीस आनी रात तोंडान हांव कंतार करताली मागणी करताली ऑल दॅट आय वॉज डुईंग पूण न्हीद पडनासली म्हाका हे देवा हांव सिस्टर जाता हांवें एबॉर्शन केल्लें हे देवा हांव सिस्टर जाता हांव आनी एकटा कूड दिलेली हे देवा हांव अशें पातळ केलेलें हे देवा हेंच म्हज्या मतीन खाताले आनी म्हाका वोर्ड म्हणटाना म्हाका कितें जालें खबर ना हांवें अशें जालें मेंटल ब्रेकडावन पळय मोगाच्या बाबा तुवें पातळ जावन तुज्या मतीन तुजो वर्शी हे लायक एरो इट चिच्चू इट खंय जातालो पोक जाताले कशें तुज्या पांयाक कांटो आसल्यार किस्क जाता त्या भशेन हे पयली तुवें पातळ करून दवरला आनी तूं कुमसा जावना जाता थंयसर चूक तोपतले आनी नो मेंटल पीस मती समाधान ना हांव 8.5 वर्सां कुमसारा वचून आणलो फादर जावन घेवन 5 वर्सां 2 पातकाली पयली आनी म्हाका एलर्जी आसलेली एलर्जी आनी तोंडाची पिडा आसलेली म्हाका आज एक पुडी सुडाळ एक पुडी ओपन कन्फेशन जाले काळ जावन तो रडून जाले सी आर द फ्रीडम आय एम एन्जॉयिंग प्रेज द लॉर्ड 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 तर कुमसाचे फर्स्ट मेंटल पीस मेळटा तू एपडी कुमसां येता आसतना पळय दिंबेर पडटना जेजूचे अमूल्य रगत थेंबो तुज्या काळजाक पडटा तो याजक न्हय थंयसर जेजू क्रिस्त आसा ताचे रगत ताच्या घाव्यांतले जेजू जिवंत जाल्या वेळार ताचे 5 गाय आसलेले उलट सगळे गाय मायाक जालेले डिसअपियर्ड ओनली द 5 वुंड्स वेर देर व्हेन जीसस रोज फ्रॉम द डेड 1 ऑफ द हार्ट 2 ऑफ द हँड्स आनी 2 ऑफ द फीट ते 5 वुंड आसलेले तांतले रगत कुमसां दिंबे पडटना थंयसर थेंबो म्हज्या काळजान पडटा म्हज्या आत्म्या पडो म्हजो आत्मो शुद्ध निर्मळ इज प्युरिफायड इट बिकम्स ब्युटिफुल प्रेज द लॉर्ड 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 कुमसार म्हळ्यार ऑपरेशन केल्या भशेन चिंतया म्हाका वूंड आसा भितर घाव आसा तो सेप्टीक जाला आवो दुखता आवो इदो जायना ची सगळी राफ पेनिंग and paining पूण एपडी डॉक्टर्सांनी गेलो इज कट ओपन तुजे फस्ट काडले उरले थंयसर इज द सेम सायकोलॉजिकल स्पिरिच्युअल वूंड थंयसर फातर दवरले खाता सेप्टीक जाता आनी क्रमेण गेलो तूं जिवितांत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून कुमसारा भितर जावन सायट इज एन ऑपरेशन मागीर ना हिलिंग मागीर सांगता तो वूंड विल बी देर ताका वुंडा बँडेज करचें ताका वखद घालचें एगेन ड्रेसिंग वचूंक ते ना हिलिंग मागीर हांव उलयतालो तुमकां जाल्यार आनी पोरवांत हांव
उलयतलो ही नाही रे कशी करचे म्हणून हाव आय हॅव ओवरकम आज अशें म्हळ्यार विकनेस ओवरकम करून जायना सेक्शुअल विकनेस जावं लैंगीक असतात काय रागाचे असतात काय ते ओवरकम ते जैत करून जायना मागीर हांव करतलो सांगतलो तुमकां आज न्हय तिसऱ्या दिसा हांव तुमकां सुरू करतलो पूण खूब साधूचे इज अ रियल ऑपरेशन तर पयलीं आमकां मेंटल पीस मेळटा दुसरें आमच्या आत्म्याचें ऑपरेशन जाता सुटका मेळटा तिसरें म्हाका थंयसर गायडन्स मेळटा हांव खूब सरायतना गडबडीन करना पयलें आमी दोगांय मागचे कोणी खूब सराय इलेक्शन भाव तुमी घालना राव भाव मागया देवा कडेन आमी असकत हातेर पूण देव म्हाका उपयोगसो मागया पयलें मागणें करचे उपरांत खूब जाता ते ब्युटिफूल गायडन्स तूं अशें करया बाया अशें केल्यार अशें जाता गायडन्स मेळटा आमकां थंयसर गायडन्स मेळटा आनी उपरांत आमकां जेजू वेची बापा भशेन पोतो फुटलून धरता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पत्त्यार वेंगून धरच्या मागया उबे रावया हांव जाणा बाबा बेजार करनाकात वो वेळ समा न्ही आयकोसो ताजेर प्रचार हे देवा आतां हांव पयस सरलो सेकंड कोरस हे सेकंड वर्स Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बच्चा पर त्या बेजार करना का तुम बस आउट आमंता इज इट ओके बेजार है नामो आर यू ओके यू गेटिंग इट ओके इज ओके बट ना इज ओके इज इन इंग्लिश समटाइम्स से इज ओके गुड वेरी गुड हैं ऑल फॉलो नो सगळं समजा न्हू खंय करा बेंगळूर करा कारवार का हांव एक बरें आसा गेले हैं हांव कितें हांव गोंया न्ही बेंगळूर न्ही मंगोवा हांव ते बारी बरें गेले कित्याक हांव कारवार कार हांव कारवार आसा देखून म्हाका बेंगळूर वाटेनी आसा गोंया वाटेनी आसा दोनी वाटेन म्हाका आसा बरें चान्स गेले हे फादर जाल्यार भारी बरें पडया हा फादर जाल्यार खंयच्या ग्रुपा वचूं वता बायल मनशा ग्रुपा वचा तुमकां सोडता ते ना लेडीज ग्रुप जेंट्स आर नॉट अलाउड ओनली प्रीस्ट इज अलाउड गो देयर ऑल्सो फादर जाल्यार भारी बरें पडया हा डोंट फील बॅड इन बिटवीन आई एम जस्ट हांसी ताय करता बेजार करना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून बेजार करा गोंया वाटेन हांव रेतेरे गेला गोंयची भाशेन हें करता हांव बेंगळूर वाटेन बेंगळूर वाटून पावना कित्याक बरें बरें आहा थंय एक दोन मात्र पावलो बेळगाम
अजमेर राजस्थान तेवढे नाही काल तुम्ही तेवढे दिल्ली आणि वाटे पावला ओके हा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आता आम्ही पुढे येले कुमसार म्हणजे जीवित कसे कसल्या कसा असलो तर पहिले प्रश्न गेले हांवें फर्स्ट क्वेश्चन आय टूक इट अप अबाउट व्हॉट इज सिन पातळ म्हणल्यार कितें कळ्ळें तुमकां 3 संगती आसचे आनी ते सायकोलॉजिकल अप्रोच थिओलॉजिकल अप्रोच समजलें ना कळ्ळें ना हा तेच नेक्स्ट म्हळ्यार कुमसार कितें जावंक जाय समजलें की समजलें ना डिड यू ऑल अंडरस्टँड ओके हा ओके वेरी इंपॉर्टंट इफ यू कुमसार जाल्यार दॅट्स वेअर द हीलिंग बिगिन्स दॅट्स वेअर द हीलिंग बिगिन्स इफ यू कुमसार सिन्सियरली है नांदरार थोडे बडी उपकार करब्यादार नागात हांगा कोणी म्हणजे कुमसार जावन ते दर पर्यंत ते कुमसारची गुटली कोणानी थोडे बडी 75 येवजण मेळटा म्हणजे माय पायचे उतर आयकोना म्हणजे माय पाय मेळटा रे हय पातर कितले वर्स जाली 20 वर्स जाली ओ म्हणजे भशेन बाय पाड शिकलो तेन्ना म्हणजे भशेन नो पयल्या कुमगार फर्स्ट वेली कंपनी बाय पाड शिकलो हा सांग दिया म्हणजे माय पायचे उतर आयकना ओ माता राव 70 येतो प्लीज प्लीज हात जोडता जेजू मुखार त्या रुटीन कन्फेशन त्या सवयीच्या कुमसार जायनाकात प्लीज elderly person of 70 years can say I disobeyed my parents. Your parents are dead no yes how many years 20 years dead so now also is making that way only like me he has made by heart so all this he learned by heart so please those all that leave here you are talking to Jesus so कुमसार मारे जेजू कडे उलोवचें ताका फॉर्मेट ना ताका अशें उलोवंक जाय अशें जाय नो there is no right and wrong he is speaking to Jesus coming to Jesus हांगा पळया वेची पुती येयलो आनी म्हणलो बाबा हांव देवा विरोधान देवा पातळ केलें कितें म्हणे ताका आयकूंक ना आप मारे मात जस्ट एम्ब्रेस्ड सी नेवर सेड यू फेलो यू डॉटी फेलो यू वेस्टेड माय लँड म्हणजे आशा मायक आयका तागे ना ते वयरचं केलें दिसता मायक भूक लागतना वयरचं केलो वयत न्हू तशी ते ನಾನು ऐकाताನು हांव म्हणजे त्या बापाच्या जाग्यार आसलो जाल्यार येल रे येलो म्हणजे आस्त पुरा बेदी करून गेले आस्त पुरा विभाग गेले कण अशें गेले येल तो दरा तरी गेला रे हांव येता पड घालता आलो पूण हांगा तुजो न्हू हो बापाय कितें करता कित्याक थोड्यांक प्रश्न आसा क्वेश्चन विल द लॉर्ड फॉरगिव मी देव म्हाका भोगसीत की भोगसिना भोगसूच्या खातीर ह्या संवसारांत येयलेलो भोगसूच्या खातीर तो पुरस्कार मेळलो भोगसूच्या खातीर म्हाका आज एकलो विचारले प्रश्न कोण म्हण सांगला बेजार करना बाबा फादर देव म्हाका भोगसीत बाबा भयणी देव भोगसूचे न्ही आमी चिंतले वरी चडतना भोगसिता आमी करचे कशे 4+4 8 देवाक 4+4 8 न्ही 44 ते our measurement everything gone chartered accountant pura pura the measurement everything gone God's like that 70 times 7 times forgive त्याच्या पहिला उलयतलो फाल्यां आसतलें तुमकां आसतलें कशी म्हणून how difficult it is but how joyful it is फाल्यां उलयतलो कितले कश्टाचे पूण कितले जॉयफुल फाल्यां आसतलें तें तेणें फुडें आसतलो बाबा देव राखून आसा भोगसूच्या ह्या दुबय गांवांत ह्या अबुधाबी गांवांत आयिल्ल्याक 99% बरें पूण एकलो पातकी आपले पातळ जीव जाल्यार कितें जातालें सर्गीच्या राजान फोड फेस्त जातालें सान फ्रांसिस्काचे जेजू कितें म्हणटा नॉट 99 पूण 1 सिनर एकलो आपले पातळ रडोवन जिवीत बदलीत वॉट आय हॅव कम इज फुलफिल्ड हांव इतले कश्ट कान हो वेळ नाही येवचो रे तेरेक म्हाका हांव डीन जावन आसा डिनरी वारो म्हणटात वारोडो विकार वारो 23 फादर आसात म्हणजे काल एवरी फर्स्ट टाइम आमी ऑल द प्रोटेस्टंट्स ऑल ग्रुप्स टुगेदर क्रिसमस सेलिब्रेशन केला फर्स्ट टाइम सो आय हॅड अ मीटिंग जस्ट बिफोर कमिंग एज सून एज I go 14th परत मीटिंग दवरला ऑल द डिनॉमिनेशन्स 37 डिनॉमिनेशन्स 37 टायपाचे आहात म्हाका खबर नाटले हात म्हणटले 37 टायपाचे आंग्लिकन काही आनी काही मेथडिस्ट काही आनी कितें मार्तोमा काही आनी कितें सांगा आता क्रिसमस दवरला फर्स्ट टाइम तितले जायते काम असल्यार पूण म्हाका एकलो खऱ्या काळजान कुमसार जायत फादर बदलीत तुम्ही त्रास काढलेले इतल्या दिसांनी उपास केलेले इतले तेस पटले रियल सार्थक झाले फुलफिल्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एकलो न्ही म्हाका मेसेज मेळ्ळा मेनी
many will be really making good confession. जायतो लोक करतलो आणि जिवीत बदलतलो म्हाका मेसेज मेळ्ळा आमच्या टिमाच्या मेळ्ळा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. That is a joy. तो संतोष आम्ही आचरण करतलो. That we will be celebrating on St. Francis feast day. St. Francis ते असा सवेर. That is a joy. तो संतोष आम्ही आचरण करतलो. I will be celebrating. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Last 2 points मात्र घेता मागीर आम्ही एडोरेशन येता. Last 2 points ऐकता न्हू या. आता कोण आता येता पातक कोण आता येता आमचे दुश्मन कोणू पातक करतले कोणू कोण आमीच म्हणटा आमका टेम्पटेशन म्हणटा आम्ही टेम्पटेशन ताळण्यो 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 हारता ताळण्याकडे ताळणे करत का आमका ते एक जण दुश्मनात बॅप्टिझमा वेळार आमकां कुरिस्कान त्या तेगी दुश्मना वयर जुश्चाक जेजू कृपा बोळ दिता. तशेंच क्रिस्मा वेळार त्या तेगी दुश्मना वयर जुश्चाक बिशप कोपा कुरिस्कान क्रिस दिता आणि मोर्च पयले सांते सांवचेडार परत तेंचे मागणे करता. कोणते ते एक दुश्मन पेद्रू कोणी नाव कोणाचे नाव खबर ना बेजार करणार पेद्रू दुमिंग आणि कैतान हाय कातन हांगा कोणी ना बेजार करणार खबर ना कातन दुमगी आणि फातिमा हाय कोण आमचे ते एक जण दुश्मन. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड पास. देवसार सैतान डेविल संसार हो संसार राईट आणि आमचे फातके सैन ही कूड बरी आहे. ही कूड परत्याना एक टॉपिक सांगतो बडी तरी घेताना दिस बॉडी इज गुड हाजो आत्मो आसा सक्रामेंट दिला बावतिस्माचो हाजो जेजू येता सक्रामेंट ही कूड देखून आम्ही मरणा वेळार बेंजार करचे दुंपोवचे प्रोसेजन करचे सिमित्री पुरचे कळ्ळें तुमकां. ही कूड पूण फातके सैन मोठ्या नावी आसता सैतानास घेना सैतानास आगिना हांवें तेरे गेल्लो तेरे कितें नांव रे सैतान ताचें नांव कैतान पूण ताका आपयताले तूं म्हणटा सैतान कोण आपयताले म्हटल्यार डॅडी आपयता डॅडी आपयता कितले उठले बसले सैताना बस रे म्हणटा म्हाका ते कोण म्हणजे सैताना बस रे म्हणटा सैतान ऐका सैताना विशांत आणि कसो तो ताळणे घालता मोठ्यान हांव सांगता काय ऐका हांव जाणा तूं आतां बरो जेवचो वेळवो पूण बरें कर हा रेडी ऐकता न्हू व्हेरी गुड हा. सैतान आसा बायबला प्रमाणे 2 कडेन वाचूंक मेळटा आमकां. एक दानियल प्रवाच्या ग्रंथान एक उगडापण ग्रंथान रेव्हलेशन बुक ऑफ रेव्हलेशन अँड बुक ऑफ डेनियल. गॉड क्रिएटेड एंजल्स देवान हांव सगळं डिटेल सांगना हांव देवान आंज बुडव्यार आसले तांतले थोडे देवा विरोध जाले आणि तांकां सर्गांतल्यान सकयल गेले आनी तांकां सैतान ह्या देंवचार म्हणे. तांचो लिडर कोण आयगे तुमकां बरें खबर आहा तांचो लिडर लुसिफर आणि बरें आजो रायट सेंट मायकल. तांचे मदीं एक वॉर जालें एक सरकारा जावन वॉर तर हांगा इराक आनी अमेरिकेचे वटले न्ही सरकारा जावन वॉर जाला इराकांत आनी अमेरिका जावचे काही वॉर जावची ओडणी इंडिया पाकिस्तान जावची ओडणी सरकारा जावन वॉर जाला. वॉर वॉज इन हेवन ऑल्सो बिटवीन दीस तांचे तांकां कोट्या जांग सकला घालतात पळय सैतान जाता. तो सैतान कशी पातकां घालता जाणा तुमी खोळून चुकळना ब्युटिफूल वे कितलेशे बरे फादर फादरी पोट सोडला कितले बरे फादर दे लेफ्ट देयर प्रीस्टहूड सैतानाच्या पासान सांपडून. एक फादर आमच्या होन्नावरांत व्हेरी गुड प्रिस्ट गुड वायलिनिस्ट बरो सरमो जातालो कमिटेड सुइसाइड जीव घात केलो सैतानाच्या पासान सांपडून. सिच्युएशन मागे दवरता हांव तर कशी करता एक एग्जाम्पल दिता हांव. म्हज्या एक शेजारी फिरकेचे जाले म्हजी फिरकेची घरां आहात कोण म्हण पळय नाकात कोण रेम विचार नाकात कोण कर कोण फादर एक एग्जाम्पल दिले कोण म्हण विचार नाकात म्हज्या फिरकेचे आसा थिंगा कारवारचे आसा ते कोण फिरकेचे चेडू
चोडू चेडे कॉलेज ते पळय विलेज आणि कॉलेज ना ಹೊನ್ನಾವರ कॉलेज SDM कॉलेज SDM धर्मस्थळ मंजुनाथ कॉलेज तांचे आसा थंय SDM कॉलेज ते सर कितें आसा कॉलेज 10th सिलेक्शन विलेजान कॉलेज येता कशें पळय सैतान कळनाटल्या भशेन पासान घालता पळय आमकां पळय आयका कॉलेज येतना कितें जालें चेड्या मध्ये आसलेलें कितें कॉलेज फर्स्ट PUC येता आसतना कितें मोगार पडचें लाव 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 लो 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 म्हणटात आमचे लोकांक वाचून बरोवंक कळना कितें म्हणजे तूं लो पडला बाद लो कितें गे म्हजो पूत लो पडला लो कितें गे ना मोगार पडला ओ लो पडला लो न्ही लाव तांकां लाव म्हणून कळला लो म्हणटात कितें जावं अरे कॉलेज गेले चेड्यामध्ये उलोवणें अशें अरे हे सुबीत चोडून दिसता न्हू ताचेर फ्रेंडशीप करया न्हू रे तूं ताचेर फ्रेंडशीप कर हांव हाचेर फ्रेंडशीप करता अशें उलोवणें ते फ्रेंडशीप करून डायरेक्ट हांव तुजो मोग करता म्हळ्यार ते मनांनी मारना डायरेक्ट मोग करता ते मनांनी मारता ठीक ना सो देखून वो म्हणालो बाये हांव 2 दीस कॉलेज येवन आणटलो देखून तुजो नोट्स दिता म्हाका पट्टी दिना चूक आसा पट्टी घेयली ताणें दिली चेडवाक वचून हाडलो आनी जागी 2 दीस कॉलेज वचून हाडलो ताणें नोट्स बरयले बरयतना थँक्यू लेटर बरयलें थँक्यू लेटर पळय थँक्यू व्हेरी मच तुवें म्हाका तुजो नोट्स बूक दिलो तुजें हँड रायटींग सुबीत आसा म्हणून ताका पाठीवून दिलो चेडवा बारीक खुशी हाय म्हाका लेटर बरयलो थँक्यू लेटर बरयल्यार चुके ना थँक्यू म्हणून आसतना मनशां पडलें ते थँक्यू लेटर जालें तीस वेळ आसतना परत त्या नोट्स ताणें थँक्यू लेटर दिला न्हू देखून परत नोट्स दिलो त्या नोट्सा खातीर तवळ मेळूंक लागली डेली मेळच्या कितें चुके नोट्स लावल्यो ना नोट्सा खातीर तीस वेता आसतना आळे गो आमी सदां हांगाच उलयला उलयता आमची खबरो करता न्हू देखून ते दर्याळे आसा सिशोर आमी सिशोर वचून बशा सिशोरा गेल्या चुके आमकां ब्रेक आसा 2 पिरियड ना ते सिशोरा वशा आनी चेड्या चेडवान सिशोरा वचून आनी कोणा म्हाताऱ्यांनी गेली वचून सिशोरा बसली लावली काय ना सिशोरा बसली बसून घेवन उलयली काही ना तुझे कुटुंब कशें तुझे घरा कशी म्हणजे माय बाप विशीं मातशें करता कुटुंब टॉकिंग अबाउट फॅमिली कोण मागीर एक दीस सुमार अशें ते फ्री मेळटा आसतना दर्याळेचेर म्हणालो गो सदां सिशोराचे बेजार बरें पिक्चर लागला हे पिक्चर पळय पिक्चर पळय चुके पिक्चर पळय सर पिक्चर कितें आयला टॉकीजान पिक्चर पळोवचा न्ही पिक्चरा गेली पिक्चर पळयले गेले येयली बारीक कशी जाली काय ना चेड्यान टिकेट दिले अपूर्वाय मागीर थोडे दीस केले अशें अरे गो म्हाका कितें तुजेर सांगूंक जाय कितें सांग बेजार करना गो कितें सांग कितें सांग न्ही सांग ना हांव तुजो मोग करता मोग करचो सुके तरणाटे मोग करता आनी म्हातारा मोग हाडचे ते म्हणाले हांव तुजो मोग करता मोगार पडले तशी खबर जाली हो चेडो कॉलेज गेले मोगार पडल्यान सिशोरा भोंवतात पिक्चरा भोंवतात खबर पडली आनी गांवांत कितें जाणा तुमी फादरा कडेन मिटींग हे दादन म्हणून गांवांत होणार हॉटेल जोरते 10 वडे मिटींग चेड्याक आपयले चेडवाक आपयले कितें गो कॉलेज येतना कितें कितें करूं हांव वय ताचो मोग करता हांव ताचेर काजार जाता चेडवा म्हणालो हय हांव ताचो मोग केला हांव ताचेर काजार जाता जालें काजार जाता बरी गूड हे दोन पर्याय लिपोलिपर मेळटाली आनी पापडी म्हणूंक लागली कित्याक पादरा मुखार न्हू हे दोन पर्याय कितें जालेलें लिपोलिपर मेळटाले भियान न्हू आतां पादरा मुखार 10 जाणांक मुखार म्हळ्यार काजार जाता म्हणून देखून पब्लीक म्हणूंक लागली पब्लीक भोंवूंक लागली कित्याक काजार जावची तीस वेताना तो चेडो म्हणालो पळय गो आमी मोगारा न्हू बेजार करनाका काजार जाल्यार आमी एक करचें न्हू आतां तरणाटपणान आमी कुशालकाय बगर जाल्यार कितें कुशालकाय बघया कुडींत एक कोट तोड कुडींत एक कोट सुरू जाली अशी आसतना तीस वेताना हे फर्स्ट इयर PUC जाले सेकंड इयर PUC जाले थर्ड इयर डिग्री आसलेले कितें आसलेले एक दीस ते प्रेग्नंट जाले ते चेडे अशें धांवले बाबा पळय बाबा आमी आतां फर्स्ट इयर डिग्री आसा क्लासमेट आमी 2 वर्सां कितें करचें कळना आपूण प्रेग्नंट म्हाका MC जावना म्हाका हें करूं ना बाबा कितें करचें तो म्हणालो बाई काय नाका आतां कशें जाता काजा तुमच्या कॉलेज शिकी जावना ते जाता आतां ह्या फुटी म्हणटा कांय जायना कितलेशे लोक एबॉर्शन करतात आनी थोड्या गांवांनी पळय चेडो सांगलो आतां लीगल शेती केला एबॉर्शन केल्यार कितें उरच्यो के आमकां नाका जाल्यार भुरग्यांक काडून उडोवचें
लेस्बियनिझम देखून खर गायला मोगाच्या नो सोदो म्हणे गोमारा गुजा जो पाऊस आयलो तो सगळो पाऊस संवसाराक घेवंक आयला. येस आणि हे होमोसेक्शुअल बाप साहेब परमिशन विचारते आता खाजर जावंक कसले खाजर दीज फेलोज आणि म्हणटा ते नॉर्मल. आय रेड सायकोलॉजी, आय एम फील इन सायकोलॉजी. नॉर्मल काही ते होमोसेक्शुअल नॉर्मल काही किती नॉर्मल बाबा संसार काही पावता. ब्लू मुव्हीज थोड्या पळोवची सवय कॅनॉट रिमेन. ब्लू मुव्ही पळय नासतना ते ब्लू म्हणून घेऊन ते बायलेचे ट्राय करचे गोवाचे ट्राय करचे म्हाका वेळ ना. हांवें एक्झाम्पल हांव मॅरेज कोर्टांत आसा LLB केला हांवें. हांव वकील. हांव जाणा कितले केस येतात मॅरेज ब्रेकिंग अप डायवोर्स हे ब्लू मुवीन पळोवन बायलेचे ट्राय करचे ह्या कोणाचे ट्राय करचे. येस टुडे वर्ल्ड इज गॉन टू दॅट एक्सटेंट. भात कांजी येता हांगासर एक अवकाश आसा जेजू सुटका दिवच्या. माय लॉर्ड माय गॉड एक्सपिरियन्स दिवच्या. लास्ट तिसरो आमचो दुस्मान आसा हांव सांगना संसाराच्या विशयान. तिसरो आसा आमकां फातकी सैम ताका 7 लक्षणां आसात. पयले अहंकार. हांव कोण फादर कोण मेंबर कोण आय एंड आय प्राइड. सेकंड आसा क्रोध. क्रोध इज ए रिवेंज. राग आजूनचे सी एंगर आणि क्रोध आर डिफरंट. रागार जावंक जाय जेजू रागार जाला पूण काळजा म्हणा राग दोन हांव मेल्यारी सोडिना. मेला कितें सोडता मेला न्हू हांव तुका सोडना मेल्यारी सोडना. मेल्यार गेलो कितें करता मेला गेलो जाल्यार मेल्यार सोडना. ताका मात्र फादर तुमी सांगना आतां बुकसूंक कितें सांगा फादर ताका मात्र बुकसूंक ताणें म्हजें काजर पाड केला म्हजें काजर अजगणें केला म्हाका तशें केला. ओके थर्ड जेलसी कॅन्सरा भशेन म्हजे फिरकेचेर जालें एक पाप. हांगा या गांवांत खंयच्या गांवांत जालें सांगना पाप ते चेडूं घरा कामाक आसलेले गांवाक येयले येतना 2 नेकलेस कानाची चेन आनी प्रगीन येयले गांवांत. अरे ते येयला कुवेट जावन येयला. हय कू येतना देवा 2 नेकलेस 3 चेनी आनी कानाचे प्रगीन येयला. हय कुवेट आसलें खंय आमी हांगा इतले गेल्यारी एक चेन करूंक जायना. कुवेट जावन येयला कुवेट आसले की पण यार अभ्यासांगात आसली दिसता. आसल्यो सेरीक वट्टी ताका मोडच्यो. हय ते एक दीस रोड वयल्यान सांगता म्हाका फादर पळया फादर गावे फादर घरा कामां आसतलो म्हाका लासलेले फादर राती न्हीद नासतना भूक नासतना फादर आमी जोडलेले 2 चेनी नेकलेस हाडल्या पळय फादर उलयतात म्हज्यो सेरीक मोडतात. जेलसी सांगना वेळ जाता म्हाका. चवथे जाण आसा आशा अब्लासपण सेल्फिशनेस. खावचें कितें सेल्फिशनेस कितें थोड्यांक पळय हांगा भांगर नाका आनीक म्हाका आशा आनी आशा हांगा भांगर आनीक समाधान ना. यो गे बाय वय कोणा गेल्यार अशें पळय ताका हय दादा केन्ना हांव म्हाका कोणाची वळख ना. सेल्फिशनेस पैकी येता म्हाका वेळ जाता आमकां. सो ते पंच जाण आसा बेग देपोन पिवचे आनी गाटा पिवचे. हलो खावचे आनी खावचे ह्या आयस्क्रीम ह्या पॉपकॉर्न खावचे भुरग्यांनी खावचे पोटार पण म्हणटात गिलाट्यांनी. सवय जावन आसा आळसाय लेझिनेस. कितें करता रे कांय ना फादर खंय वयता रे खंय ना फादर. अयो जोर आसलेले म्हज्या फिरकेच्या 294 फॅमिलीज आहात. कोणाक एकल्या तेका सोडना हांव. खंय गोंयांक नाजाल्यार कितें टेक्निकल कोर्स नाजाल्यार कितें स्किल खंयचे कोर्साक धरचे कॉलेजी धरचे अशें करते आसा लेझस. आनी 6th कामुकपण लास्ट. हांवें मात सांगलें तुमकां कामुकपण आसा म्हज्या जिवितान हांव कश्टल्लो. 2 sins I committed म्हाका सांगूंक जाय रकूम सरान. इवन नाव I got that weakness sometimes. म्हाका आतांय आसा ह्या लोका भितर आसा जेजू म्हाका हांव फटी मारना. म्हाका रक्ताची कूळ आसा थोडे फावटी इतले कश्ट जाता थंयसरय. नॉट इजी त्या लैंगिकतान सुटचें कामुकपणान पुजा भशेन दोनी वाटेन ते लासता सिनी. सो थ्रू प्रेयर मागीर सांगतलो तुमकां कशें ते ओवरकम जावचें. हे जावन आसा आमचे दुस्मान. समजलें की ना. Praise the Lord. Praise the Lord. Last one word.
एक सोप म्हणजे डिफिकल्टी लास्ट वन वर्ड कित्याक फादराकडे कुमसा जावंक जाय प्रोटेस्टंटांती कुमसार ना उंती कडेन वचून तांची पथकां सांगतात पूण आमकां कित्याक मेळालें वाय सायकोलॉजिकली बरता न्ही आमी अशें जाल्यार बापा तूं पावर कितें आमकां 19 जाय आतां हांव सांगतना तुमी आयकतात आयकलो तो म्हाका जबावर मरे ना देखून म्हाका एकलो मनीस जाय म्हाका आयकोवचा सॉरी आय एम सेड फास्ट इन इंग्लिश देर आर 3 एनिमीज devil and this world and this origins in our own self. Three things I was explaining. I'll say up a little more because I'm running short of time. Okay, please forgive me. Don't feel bad. Okay, I'll say after a little more to you. Okay, why should you go to a priest? कित्याक फादराक वचूंक जाय तोय पातकी आता हांव तुमच्या मुखार आसा आमी कश्टाला कुम सादोवच्याक आमी तुमच्या मातशें पथकान रोळना आतां थोडे फुडें पथकान पडटा देखून आय कॅन अंडरस्टँड यू कुम सादोवच्याक आमी तुमच्या मातशें पथकान रोळना आतां थोडे फुडें पथकान पडटा देखून आय कॅन अंडरस्टँड यू बेटर एक फादर देखून तुम्ही कोणीही फादर कुम चालवायचे न्ही यू मस्ट हॅव ए नाईस गुड स्पिरिच्युअल डिरेक्टर ऑफ कन्फेसर म्हाका एकलो कापुचीन फादर आसा ताचे कशें कुम चालवायचे आय गो टू हिम कित्याक तो फर्स्ट म्हाका अंडरस्टँड करता ही नोस मी सिच्युएशन सेकंड म्हाका तो गाईड करता कित्याक ताणें पळयलां हांव कशें हांव कश्टलो कशें हांव इम्प्रूव जावंक ट्राय करते आसा कशें देवाची कृपा म्हणजे ते काम करते आसा तो म्हाका गाईड करता चड ही इज प्रेज फॉर मी मागता म्हणजे कोण कुम सादता पड्या ताचे सगळो कागद हांव मागता सदांच आज ही भयण आयसले येयलेली म्हणजे कुमचला सोमया न्हिदोवंक वयच्या पयले ताच्या खातीर मागता आनी गायडन्स मेळटा हांव उडा आसतो रामोगाच्या बाबा म्हाका वेळ ना एक पडी फादरा कडेन कुम सरां सांगलें उपरांत त्या फादरान तुका डायरेक्ट तुका उलोवंक जायना कोणाक सांगूंक जायना जीव पर्यंत ताणें दिवंक आसा वर्दी वेळार ताणें प्रॉमिस करूंक बायबल वापरून हांव कोणाकच सांगना कुम साराचो गुट खंय सांगला म्हूण तुमकां कळ्ळें इमिडिएटली विथ 2 विटनेस बिशप रिपोर्ट केल्यार ताच्या उपरांत फादरा कुम साराची पदवी ना फाटी करतात इतलें गॅरंटी तुमकां दिता अगेन आय गिव द गॅरंटी इफ एनी प्रिस्ट you have gone for confession and if he has betrayed revealed to anybody directly or indirectly you can immediately report to the bishop and tache withdraw karta tache powers kum sarai kunch आता 16 वर्सांनी फादर जावन हांव तुमकां सांगता हांव गॅरंटी दिता kum sa सांगले त्याच मनशाकडे पाटी उलोवचे ना त्याच मनशाकडे परत्या पाटी सांगचे ना तुजे ताणें परत्या डिस्कशन करचे ना फिनिश तितलें गॅरंटी तुमकां हांव दिता ताच्या खातीर जीव दिल्ले कितले एग्जाम्पल आसात कुम साराच्या बुटा खातीर जीव दिल्ले एग्जाम्पल आसात तर बिनाकात सुडाळ कुमसा जावन म्हज्या सुमया म्हज्या देवा मेळोवंक अनुभव मागया उबे रावया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आता हांवें तुमकां मोठ्यान सांगल्या कुमसारा विशयांत आता लास्ट वर्स आमी सिंग करया लास्ट वर्स पातळ पहिल्या तू केले आता हांव पाटी येता ताच्या उपरांत आमी आराधने बेसांग घेवच्याक तयार दोनशे ताच्या मिसाचें बलिदान सुम्या जेजू मुखार आमी दिंबयेर पडून आसाव मागे घडये
आमचे खातीर सगळ्यां पासत आमी एक बरेशें जिविताचें कुमसार जावं शाक हे दळपयां कितें लिपोवन दवरली पातकां आसलेलीं ती सांगून घेवन जेजूच्या अमोरी रक्तान नितळ जावच्या मागया हा संजेर 4:30 तान हांव कुमसारा बसतलो फाल्यां आनी तेने मुखार कुमसारा हांव बसतलो मागीर आमी खरेपणी जायत्या वर्सां थोडे कुमसार जायनासतना आसात तांकां चड आनी चड करून फाटी सैतान दवरिनासतना सैतानाच्या पासांतल्यान सुटोवंक ह्या संवसाराच्या बंद पासांतल्यान सुटोवंक आनी ह्याच्या आपल्या पातकी सैमाच्या त्या सोर बंद पासांतले सोर त्या अडचणांतले सुटच्या खातीर जेजू कडेन ह्या घडये मागया सगळ्यांनी एक बरें कुमसार जावं शाक ह्या वेळी खरेपणी थंयच कुमसार आनी कावन्सिलींग सांगात आसतलें थंयसर आमकां मेळच्याक ह्या घडये जेजू कडेन मागया तशेंच आमचे थोडे भाव आनी भयण आनी कितें वातान पयस आसात ह्या रेतीर हांगासर येवन पावूंक नात तांकांय बरी खबर दिवन तांणी येवन वेची पुता भशेन राज्य जावं शाक हवडे सिरकीच्या दवरतो दाबाजो जावं शाक आतां आमी मागया आतां आमी बेसांव घेवंक आयती जावन स्वादी सक्रेमेंता एक क्षण मात्र आमी घेतल्या भक्तीपणान आमी आतां आशिर्वाद घेवया आमचेर ह्या रेतीरेचेर आमच्या कुटुंबाचेर चड करून कोण देवासान पयस आसात आनीक चड बोगलेन येवच्याक जिवीत बदलोवंक आतां भक्तीपणी आशिर्वाद घेवया